नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो औचित्य आनीक दीस आनीक गेस्ट अशे आहात म्हाका दिसता, जांकां अख्खें गोंय न्ही अख्खो देश वळखता. आनी एक मनीस जेन्ना 50 वर्सां आमदारकेची पुराय करता तेन्ना इवन मायलस्टोन म्हणप हो मायलस्टोन हो शब्द कमी पडटा. आमचे बरोबर आसात गोंयचे लॉंगेस्ट सर्वींग चीफ मिनिस्टर, देशांतले लॉंगेस्ट सर्वींग आमदार प्रताप सिंग राणे. सर वेलकम. सगळ्यांत पयली गजाल, 50 वर्सां कडेन जेन्ना पळयतात तेन्ना आज कितें दिसता? काय ना, बरें दिसता की जी गोंयची प्रगती जाल्या आनी नवी पिढी जी दिसता, दे आर ऑल व्हेरी कॉन्फिडंट. प्रत्येकाक आत्मविश्वास आसा की आपूण खंय तरी कोण तरी जावपाक फुडें तो आपूण तयार आसा म्हणून. जेन्ना आयले तुमी परत आनी राजकारणाक दिवपाचो विशय आयलो तेन्ना घडये चिंतलें नासतलें की 50 वर्सां उपरांत तुमी अशें बशिल्ले आसतले. सो आनीक राजकारण तरी तकल्यांक आशिल्लें की येतगीर परत? ना ना ना, आय केम बॅक. हांव एका कंपनीन काम करतालो जमशेदपुरा. बरीच वर्सां जालीं तें काम. नाव कंप्लीटेड 50 years and that much before that. तर अचानक काही कारणास घरा कडेन म्हाका येवचें पडलें. म्हजे आई वडील तांच्या वांगडा थंय रावपाक. And we are a big agricultural family, so I had to be back. आणि तेन्नाच्यान हळू लोकां मदीं वचोन उलोवप वगैरे वगैरे. आनी अचानक म्हाका एक दीस रावसाहेब बांदोडकरांनी आपयलो. म्हणालो तूं इलेक्शनाच्या तयारीक राव. ते सदां म्हाका मेळोंक सोदूंक लागले. तेन्ना घरा कडेन तेंची चली आयली आनी नंतर ते हांव तांकां क्रिकेट मैदानार हांगा आमच्या पणजे तांकां तयार करा म्हणून. तेन्ना प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आसली आनी थंयसरलो आमदार तो बरीच वर्सां थंय काम करून पयलीं तो आमदार आसलो, बट ही बिलॉंग टू दॅट सोशलिस्ट पार्टी. आनी तेचें चिन्ह जें आसलें तें मोठ्या वडाचें झाड. ना 70 पॉवर्टी आसली. लोक जंगल तोडून जंगलाक उजो मारीत आनी तेचेर नाशणें स्प्रिंकल करताले. ताका कुमेरी कल्टिवेशन म्हणटा. दोंगराचेर वचप आनी रात दीस मागीर पावसान थंय नडणी करूंक हें करूंक. म्हणजे इट वॉज ए सामकें प्रिलिमिनरी टायप ऑफ एग्रीकल्चर. हें पयलींचे जुन्या रुढी त्या प्रमाणे चलताले थंय दोंगरार वचप. तेचें कितें मागीर रानटी जनावरां येवन ते खावन वचत. कितें गावलें जाल्यार गावलें ना. म्हाका म्हणलें तुमी ह्या सत्तरीन रावात. म्हाज्या विरुद्ध प्रजा सोशलिस्ट पार्टीचो आमदार तो थंय पयलींचो आमदार थंय राणेच आसलो एक त्या भागांतलो. तेचें चिन्ह आसलें झाड. हांव तुमकां झाड मारूंक दितलो, म्हाजें चिन्ह झाड म्हणून. आनी हांव महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षान भाऊसाहेब बांदोडकरान म्हाका तिकेट दिल्या बरोबर
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो चे चिन्ह शिव आसलो. हो म्हणालो शिव तुमकां खातलो. कोण? तो म्हाजो विरोधी. आनी हांव तुमकां झाड मारूंक दितलो. जाणा एक मजेदार परिस्थिती. प्रचाराची नरेटिव्हच सामकी मजेदार आशिल्ले. एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारची दिसता की राजकारणात येतकीच आणि तुमी अशे आमदार जाणी भाऊच्या बरोबर काम केलां, एमर्जन्सी पयल्या आनी मागीर इंदिरा गांधी बरोबरय काम केलां. दॅट थक्क करपा सारको प्रवास. आनीक मागीर 8 वर्सां भितर मुख्यमंत्री. मुख्यमंत्री परत तशीच परिस्थिती की तुमी जशें म्हळें की राजकारणां येवपाचें अशें एक मनोदय करून तुमी गोंयांत काय आयले नाशिल्ले. ना ना तशेंच म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री जातले म्हणून ती गेले नाशिल्ले आनी मुख्यमंत्री जाले. हें कशें घडलें? मुख्यमंत्री म्हणजे म्हाका मंत्री केलो गेलो. भाऊसाहेब बांदोडकर तेंचें निधन जाल्या नंतर शशिकला काकोडकर मुख्यमंत्री जाली. हांव मिनिस्टर आसलो तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या कॅबिनेटान. तो मिनिस्टर रावलो आनी हांव काय जास्त प्रयत्न केले ना. परंतु एक काळ असो येयलो की विरोधी पक्ष म्हाका उखलून धरूंक लागले. भितर खरें म्हणल्यार बाबू नायक ताचो फुडाकार. आनी ते तिडोवपा खातीर आमची जी चीफ मिनिस्टर आसली ती महिला आनी तिका सहजा ती केन्ना केन्ना तापताली बी अशी. तिका तो मुद्दम तापयतालो बी. आनी एक अशें जालें की विरोधी पक्ष म्हाका जेन्ना उखलून धरता तेन्ना सहसा एक तरेचें वातावरण वेगळें निर्माण जालें. आनी तिणी ठरयलें म्हाका तिकीट दिवपाचें ना फुडल्या खेपेक. एका जर तिकीट दिलें जाल्यार हो परत फाटल्यान येतालो. ही खरी परिस्थिती. नाका म्हटलें म्हाका तिकीट नाका. बरें आहा म्हटलें. काँग्रेसवाले येयले म्हणून तुवें आमच्या वांगडा यो. आनी आमी जिखले. तांकां विरोधी पक्षान बसचें पडलें. मागीर अशें काँग्रेसी भितर वचून मुख्यमंत्री जावप तें कशें घडलें? ना म्हाका लोकांनी म्हणजे ज्या लोकांनी म्हाका बाबू नायक म्हणजे मडगांवचे आमदार आसले तेंच्यांनी ते कारणीभूत थरले. तेंच्यांनी म्हाजें नांव हेका करचो. आनी एक गजाल म्हाका मुद्दम सांगची दिसता की तो 9 वर्सांचो तुमचो कार्यकाळ वॉज अ व्हेरी स्टेबल गव्हर्मेंट, स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन आनीक अशें की जातूंतल्यान घटक राज्य ते राज्य होय प्रवास जालो. आंदोलनाय जालीं, राजभाशेचें आंदोलन जालें. ऑल्दो तो राजकीय दृश्टीन काळ स्टेबल आशिल्लो, सामाजीक दृश्टींतल्यान बऱ्योच अश्यो हालचाली जायत आशिल्ल्यो. एक मुख्यमंत्री म्हूण तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयताले? कारण भाशावाद अगेन आमच्या समाजात भितर दुही घालपय वाद, संघ प्रदेश टू घटक राज्य होय तसोच हें. एक मुख्यमंत्री म्हूण तुमची ह्या विशया कडेन पळोवपाची धारणा कितें आशिल्ली? म्हणजे तेचेर कितें तरी सोल्युशन काडपाक. आनी त्या तरेन हांव श्रीमती इंदिरा गांधी तेन्ना प्रधानमंत्री आसली. कितेंय अडचण आसली तेन्ना तिका मेळटाले आनी ती आयकोन घेताली आनी ती मार्गदर्शनय करताली केन्ना केन्ना. आनी त्या हेका लागून आमकां काय आसलें आमच्या पक्षानय अचल विचल जाताली. लोक वचून तिका कांयचे काय सांगताले. तर ती सांगली तिच्या कडसून म्हाका बरो सपोर्ट आसलो. एकदां लोक कागाळी घेवन गेले, ती राणेक काडूंक जाय. तिणें विचारलें कित्याक काडूंक जाय? इज ही करप्ट? एनी करप्शन चार्जीस अगेन्स्ट हिम? नो.
what is his charge? Why you don't want him? तर त्यांनी नितीन तो डिसिजन घेयना. तर तिने ताका उत्तर दिलें की I am also was blamed by my other elder statesmen. तिका गुंगे गुडिया अशें कितें तरी म्हणटाले आनी that she is indecisive. That kind of blame was put on me also. So she said, you carry on your work, don't worry. So I carried on my work. I did not worry about the people जे माझेर कंप्लेन करताले वगैरे. हांव करीत सुटलो तो. इज इट अ फॅक्ट की तुमकां केंद्रांत मंत्रीपदाची ऑफर आशिल्ली तांच्याच कडच्यान? एकदा आसलेली पूण हांव वचोंक ना. कितें आसा म्हाजो वेवसाय आमची शेतां बाटां आसात ती सोडून थंय वचपाचें म्हणजे बरोबर दिसोंक ना म्हाका. जनरली अशें आहात की नॉट ओन्ली तुमच्या जनरेशनाचे बट त्या काळाचे की दिल्ली वचपाक मेळटा म्हणटकीर तांकां बरीच उमेद येताली. ना घरदार सोडून खंय थंय वयतलो. आय डी नॉट वॉन्ट टू गो बिकॉज आमचे माय फॅमिली आमचे रूट्स खूब खोल आसात ह्या आमच्या सत्तरीच्या भागान. मुख्य म्हणजे देवस्थानां केरी पोरये हे जे भाग आसात थंय त्या देवस्थाना वांगडा आमचो संबंद येता. भरपूर संबंद येता आनी तो आतांचो आजचो आनी कालचो न्हू. एक असो काळ आसलो ह्या गोंयान की बाटाबाटी जाली. ताका प्रतिकार आमच्या भागांसून जालो. तेन्नाच्यान हय ओल्ड हिस्ट्री आसल्या कारणान जुने आनी त्यामुळे आमचे संबंद सामके. सो दिसलें की गोंयांतच रावचें म्हणून. तर गोंय सोडून थंय वयतलो आनी मागीर परत आपली पाळामळां सोडून तशें उपयोग ना. आनी तो जो 9 वर्सांचो तुमचो काळ आसा तातूंत भितर जशें हांवें म्हणलें की राजकीय दृश्टीन स्थिर भितरल्यान खुबश्यो गजाली चलताल्यो बट ओवरऑल एक स्टेबल गव्हर्मेंट. पूण गोंयच्या इतिहासाच्या दृश्टींतल्यान जसो आमी ओपिनियन पोल म्हणटात तसोच राज्यभास आनी घटक राज्याचे जे क्षण आसात ते आमच्या राज्याच्या इतिहासांत म्हत्वाचे. ते खीण आनीक मागीर ताजे उपरांत जो एक प्रचंड स्थिरतेचो काळ. हाऊ डीड वी मूव फ्रॉम सच स्टेबिलिटी टू सच इनस्टेबिलिटी? तुम्ही ताजी असेसमेंट कशी करतात? What changed in Goan politics? After that stability of 9 years, we are suddenly pushed into a very rabid instability. That is because there are many aspirants for higher posts. तुमच्याही टायमार आशिल्ले न्ही? आसलेले पण त्यांना कमी आसले. आता जास्ती झाले. They want to be having. But you can't have only all ministers and no followers. You can have ministers no followers. तेच मेन कारण दिसता तुमकां की जो राजकारणा भितर गोंयच्या शिफ्ट जाला तोच दिसता की ताजे फाटल्यान आनी कांय कारणां आसपाक शकतात? कारणां बट क्वचित तशी आसूं शकता. मेनली इट इज एस्पिरंट्स. आनी ताजे उपरांत परत तुमी सत्तेर आयले. परत 4 वर्सां स्टेबल सरकार दिलें आनी परत मागीर एक 2-3 वर्सां अस्थिरतेचो काळ. सो लेट मी आस्क यू, कारण आज आमी हें उलोवपाक शकतात. वॉट इज द सिक्रेट ऑफ स्टेबिलिटी? एज द लॉंगेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, वॉट इज द सिक्रेट ऑफ स्टेबिलिटी? You must try to understand everybody's difficulties. Give everybody a patient hearing. And to be very patient is very, very important. And very, very difficult also. And तापोवंक जायना मनशान. पूण तुमचो सतत एक दरारो आसतालो, अजुनूय आसता. तुमी म्हणटात की तापपाक जायना तरीकय तो दरारो आसा. हें कशें? नो, मनीस जो तापता सदांच
ताका लोकांक संवय आसता की तो तापता तर तापपाक मागीर अर्थ उरना. तो तापाना आनी अचानक तापलो जाल्यार तें वायट जाता. तो धरारो आसचो पडटा. एक म्हणटात की एवरी टायम आणि हांवें खूब आयकलां की तुमी केन्नाच मुख्यमंत्री पद मागलें ना. ना सगळे जाण तुमच्या म्हऱ्याक येताले की मुख्यमंत्री जा म्हणून. हे कन्सेन्सस कॅन्डिडेट म्हणटा तें प्रकरण कितें? they selected me. I don't know. Every time they selected you, there was an instability. You get Pratap Singh Rane, there is stability. Then there is again instability. You get Pratap Singh Rane, there is stability. And every time that word is used, consensus, chief minister. So what is the secret of this consensus? Consensus is because of various people wanting to have an upper hand. So I would treat them all equally. तुम्ही जेन्ना पळयलें तुमचो थ्रेट परसेप्शन ऑफ बीजेपी कितें आशिल्लें? तुमकां दिसतालें की दिस इज अ रियल थ्रेट बिफोर काँग्रेस? No, I never thought. BJP is another party. They will explain their own views. But one thing, it struck me. BJP चे चित्र सगळें बारीक पळयलें जाल्यार हिंदुत्वाचेर तेंचो भर आसा. We have a substantial minority in Goa. So they would always prefer something more likable. They may join them, but from the heart of hearts, Yeah. they would want something that is more amenable to everybody. Everybody. This is a fact. This is a moderate version. Yeah. विश्वजीत राणेंची कारकीर्द. ल्हानपणासान तुमकां दिसतालें की द पॉलिटिकल लेगसी तुमचो पूत मुखार व्हरतलो आनी इतलो इफेक्टिवली पॉलिटिकली इज व्हेरी इफेक्टीव मुखार No, व्हरतलो. I did not. I thought that he will join his work and things like that. He joined professionally. He is fully educated. Yeah. But वातावरण जे असलें, he grew up in that. So naturally he has taken up to that. तुम्ही आज ताजे कडेन पळयतना तुमकां कितें दिसता की वॉट नीड्स टू चेंज इम्प्रूव ऑर एवरीथिंग इज Time will also cause him to change. With time he has improved. अनुभव सगळ्यांत महत्वाचो आसता. हय. आज जेन्ना काँग्रेसीची परिस्थिती पळयतात 5 आमदार तातूंतले 10 जाण फुटून दुसरे कडेन गेले, त्रास जातात. त्रास काय ना. पक्षाची परिस्थिती पळोवन ना. कितें आसा ते थंयसर गेले म्हणून मोठें कांय ना. समजलें. फुडल्या इलेक्शनाक तेंचे हेवटेसून तेवटेन त्या पक्षाचेय लोक असतात. तेंच्या जाग्यार ते पावले जाल्यार तेंच्या वांगडा थंय झगडी जातली. अशा लोकांचे जाता. एक म्हाका मुद्दो येता कारण सभापती म्हणून तुमी काम केलां. तुमकां लेजिस्लेटीव प्रोसेस सगळी खबर आहात आनी आज जेन्ना हे डिस्कॉलिफिकेशन पिटिशन 10 जाणांचे सभापती मुखार आसात, तुमी जर सभापती आशिल्ले आज तुमी हे 10 जाणांचे डिस्कॉलिफिकेशन म्हणून पळयतात काय क्वॉलिफिकेशन म्हणून पळयतात? I would have disqualified them. You are disqualified. Yes. Because there is no split in the original party. And this will go to the Supreme Court or High Court, wherever it is. Is there a split in the original party that put them up to the election? So तेंचे तकलेर टांगती तलवार आसा. बट तुमी इतली क्लियर आहा की तुमी जर सभापती आशिल्ले यू वूड हॅव डिस्क्वॉलिफायड. They would no. I would have पक्षाचेंय नासतलें. सभापती म्हणटा करेक्ट. तुमी सभापती आशिल्ले जाल्यार डिस्क्वॉलिफाय. तुमी म्हणटा दिस इज to be like Ram Shastri. करेक्ट. यू हॅव टू बी लायक राम शास्त्री. सो दिस इज अ फिट केस फॉर डिस्क्वॉलिफिकेशन. Yes, absolutely. There is no split in the original party that put them up for election. इतली तुम्ही स्पष्ट आसात. There is no split. लास्ट प्रश्न उरलो की At that time when they split, आता स्प्लिट झाली जाल्यार काय उपयोग पडपाना तो.
हे लक्षात दवरा. आता आमच्या पार्टीन जर काही लोकांनी स्प्लिट घडून हाडली, it will have no effect. Because at the time of split, when they should have been split in the original party. That is not there. Hence, they stand to be disqualified, according to me. लास्ट 2 प्रश्न म्हणजे तुमचे सरकारय 2दा उडयलें. सरकार पडटालें तेन्ना कशें आमी उलयलें की तुमी स्टेबल गव्हर्नमेंट दिलें, स्टेबिलिटी दवरली, सगळें दवरलें, पण कोणी जेन्ना घेवन सांगतालो की सरकार पडलें म्हणून तेन्ना कशें दिसतालें? पडले अजून काय. मना लावन घेवप बाय काय खबर आशिल्लें परत एक 2-3 वर्सांनी घुवन फिरून तुमच्याच मारान इट्स अ गेम, नो. आय मीन यू टेक इट इन स्पोर्टिंग मॅनर. काय खबर आशिल्ली काय 2-3 वर्सांनी घुवन फिरून परत तुमच्याच मारान येतली म्हणून मुख्यमंत्री? तशें काय ना. लास्ट प्रश्न सगळ्यात म्हाका दिसता उमळशीक गीतान तुमी सस्पेन्स दवरला हाजेर की 50 वर्सां जालीं, फुडली इलेक्शनाची कितें लोक म्हणटात तुमी कॉन्टेस्ट करचें, तुमी कितें म्हणटात? हांव म्हणटा नव्या पिढीक, नव्या लोकांक चान्स दिवंक जाय. एक हें आसता आपल्या जिवनान काही गोष्टी असतात ते अश्यो की यू हॅव रीच्ड अ सर्टन पॉयंट, नाव डोंट गो ओवर देर अगेन फर्दर, कंटिन्यू. मनशाक कंटिन्यू करीनशें दिसता, सत्ताय एक तरेची लासूच आसता, परंतु मनशान विचार करूंक जाय फुडें वयचें काय ना तें. तेन्ना वेळ येतलो तेन्ना हांव थरयतलो. पण विचार चल्ला कितें करपाचें हाजेर? ना, विचार करचो वेळ येता तेन्ना करूंक हरकत ना विचार. कित्याक सद्या तरी म्हाका निवडून दिलात 5 वर्सां खातीर, हांवें तें सारकें काम करून दिवंक जाय लोकांचें. बट तुमी एक म्हणटात की मनांतल्यान तुमकां दिसता की नवी पिळगेक खंय तरी चान्स मेळपाक जाय आनी आफ्टर सर्टन पॉयंट इन लायफ कांय गजाली ओवरबोर्ड वचपाक जायना. ना, काही गजाली ओवरबोर्ड जावंक जायना, परंतु तेन्ना जो हें राजकारण आसा, समजलें, राजकारणान आनी बाकीच्या वेवसायान वेगळें हें आसता. तेन्ना काय स्थिती आसतली त्या प्रमाणे आपूण निर्णय घेवंक जाय. लास्ट प्रश्न सर एकच म्हजो, आज आमी ह्या प्राकारा भितर बसल्यात विधानसभेच्या, तुमी पोन्नी नवी सगळी विधानसभा पळयल्यात. आयची ही विधानसभा जी चल्ल्या आनी तातूंतली यंग ओल्ड सगळे जर धरले आनी तुमचो येदो व्हडलो प्रवास, ह्या विधानसभेक तुमी धातले कितले मार्क दितले? It's okay, they are all right. They're bringing about all those things. I don't want to say they are now young, educated people. कितले धातले कितले मार्क दिता तुमी? पयलींच्या बरी ते आड्डोन उलयताले आनी व्हडल्यान आनी मागीर येवन सांगप पळय हांवें कशें दिलें ताका. तशें ना तें आतां. स्पीक सेन्स. नॉट दॅट दे स्पोक नॉनसेन्स, आय डिडंट से दॅट अर्लियर. परंतु केन्ना केन्ना अशें दिसतालें की मुद्दाम तापोवन उलोवप, नाजाल्यार कितें तरी काडप तेचें आनी मागीर भायर वचून बळे मारप, पळय कशें हांव ताका दिलें. नाव दे इन अ व्हेरी मॅच्युअर मॅनर दे पुट अप द. कितले दितले धातले कितले मार्क दिता तांकां ऑन अ स्केल ऑफ 10? I can give between 7 to 8. So you give them distinction. Yes. You give them distinction. They are nice boys, young people who are good, and I expect that they are doing something for the state. राज्यपाल किंवा एम्बेसिडर बी जावपाची नाका न्ही? ना, बरें आसा आमचें गोंयांत. सर, थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. आनी म्हाका आमच्या सगळ्या दर्शकांक एक गजाल सांगपाची आसा की तुमी जी लायव्ह असेंब्ली आज टीव्हीचेर पळयतात आनी इतल्या व्हडा संख्येन पळयतात, आनी जशें सरान सांगलें की लायव्ह आपल्याक लाखांनी लोक पळयतात म्हणून भितरलो एक कंडक्ट मातसो चिंतून करचो पडटा. ती लायव्ह असेंब्ली कोणे सुरवात केली आनी कोणे आमकां परमिशन दिली सभापती म्हणून, तर ती प्रताप सिंग राणे हांणी. आनी तो ओपननेस, तो लिबरल एटिट्यूड
आणि लक्षात घ्या सरकार तांच्याच पक्षाचें आशिल्लें अशी आसतना चलात तुम्ही लाईव्ह करात सगळ्यांचे परफॉर्मन्स आणि सगळ्यांचे इश्यू जे हावसा भितर येतात ते अख्ख्या गोंय मेरेन पावूंक वो स्टँड घेवन ते रॅडिकल डिसिजन लिबरेटींग डिसिजन आणि जाचो आज तुमकां असेंब्ली भितर परिणाम पळोवपाक मेळटा ते घेवपी सभापती म्हळ्यार प्रताप सिंग राणे सर थँक्स अ लॉट फॉर दॅट देव बरें करूं. भरपूर आसात तुमचे अचिवमेंट्स 50 वर्सां भितर पण तुम्ही जर म्हाका किंवा म्हजी जनरेशनाच्या मनशाक जर विचारशात तुमी विधानसभा घराघरांत पावयली आणि म्हाका दिसता आय थिंक दॅट इज फॉर अस इज समथिंग न्यू टेक्नॉलॉजी न्यू पीपल बट खूप सारी एक लोकांमध्ये जागृती बरी येयली. बरी आली आणि सगळे जाण पळयतात आणि आय थिंक दॅट वॉज अ व्हेरी जनरली राजकारणी असली निर्णय घेवपाक भितात तुम्ही इनडिसिसिव्हनेस म्हणटाले ऑन दीस केस यू लिबरेटेड एव्हरीथिंग अँड अलाउड पीपल एब्सोल्यूट ट्रान्सपरन्सी सो थँक्स अ लॉट फॉर दॅट हांव इतल्याचेर थांबता अभिनंदन परत विधानसभेत पळोवपाक आवडटलें आमी रावतात ते 1 वर्सा उपरांत तुमचो विचार खंय पावता तो थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस.